Praise the Lord. 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 Sumia tu koi vetai te amine now. Thomasan mulli utra aicha suwartin. तर आमी वाट जाणा जावची कशी जेजून म्हळें हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय बापा सरशी कोणाच्यानी वचूंक जायना बापाशी वेची वाट जेजू क्रिस्त देखूनच देवान संवसाराचो सैमोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता ह्या संवसारी ओपून दिलो कोणाचो नाश जायना जावच्या बगार सासणीक जिवीत जोडच्याक जिवीत दिवचो सोमी ह्या वेळार आल्तारीर आजार जाता उंड्या रुपार तो हांगासर येता ताचें देव पोवन तो सांगता मनशा रुपी येवच्या सोम्याक ह्या वेळार आराधन करूंक आमी संगात जमल्या त्या येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमचे मदेगात स्वागत करता आसतना आमी हरी एकली भक्तीपणी दिंबी घालया आनी कवियांगीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो जेजू क्रिस्ता नमो सोडवंदारा नमो जेजू क्रिस्ता नमो सोडवंदारा Jesu Krista Mundia rupan liponascha Namo namo sodvandara Sakramentantam karacha संगत गव्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांत काराच्या मोगाळ भाव भयणो सर्गीचो देव आमकां मेळोवंक रावला देव पोवन ताणें लिपयला उंड्याचें रूप ताणें घेतलां उंड्या रुपार येवकारिस्तान तो आमच्या कानसावन येता आमच्या मोगान बरोवन ताकाच ताणें समर्पण दिल्लें ही वरची घडी ह्या येवकारिस्तांत आमी भोगतांव ह्या येवकारिस्तांत आशिल्ल्या जेजूक लो मारया सर्गींच्या देवाक आपोवया सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय लिपोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय
आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय सांगात गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रुपारली पोनाशा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा बगळ भाव भयणो जिणेचें सूख दूख त्या सोमयाक सांगूंक आमी आयल्या हांव त्या सोमयान दिवची बुजवून आशेवन हांगा आसा हांव जेजू आमकां मेळोवंक आयला परत तो आमकां मेळटा आमच्या हर एका कश्टान तो आमकां मेळटा आमच्या हर एका सुखान तो आमकां मेळटा आमच्या हर एका दुखान तो आमकां मेळटा ताचो सांगात आमकां दिता कृपेचे धन्य भंडार घेवन तो आयला त्या सोम्याक उलो मारया जिणेचें सूख दूख ताका सांगया आनी गायन करुया जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तान बुजून आशेवन हांगा रावल्या तुजे तान बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुजे कृपेची देण्या भंडार घेवन ये सांगात गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता हुंड्या रुपारली पोनाशा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं सैमान तो देव तरी त्या समाज संपनात लब्धून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक संपूर्णपणे कार्य केलो म्हणटा फिलिपिकारांक बरयलें पवित्र अध्याय 2 वाक्य 5 सावन ताचे लागीं आमी सरता सांगता ताची गोडसाण आमच्या जिवितांत कोटसाण आसा आनी हे सगळें सोम्या सांगात आसतना विसरून आमी सुटता ताणें दिवच्या दर्शनांत आमी संतुश्ट जाता ताच्या पवित्र स्पर्शान ताका साक्षी आमी दिता आमचें कोटसाण आमी सांडया सोम्या तावन गोडसाण आमी साखया आनी ताच्या स्पर्शान ताका परगट करया तसो सोमी आमच्या लागीं सरोन दी म्हणून उलो मारया लागीं सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण लागीं सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विसरतां जिणये गोडसाण तुजे संगी रावून विसरतां जिणये गोडसाण संतोष जाता आमी घेवन तुजे दर्शन संतोष जाता आमी घेवन तुजे दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता हुंड्या रुपारली पोना
जेजू क्रिस्ता Jesu Cristo Udiano paliponasya Paliponasya Namo Namo Sarvandara Sat Maria Jesu 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 Yesue Yesue Sat Maria Alleluia 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 बुकेल्ल्यांची दया पवल्लो रडचेल्यांची दुकां बसुल्लो पातक्या संगाता जिवल्लो जेजू आमचे मदेगात आसा निराशेंत कंगाल जाल्ल्यांचो बरोसो तीर केल्लो पिडेसांक भलायकी दिल्लो मोन्यांक उलयशें गेल्लो केप्प्यांक आयकाशें गेल्लो तोंट्यांक सलाशें केल्लो दर्यो शांत केल्लो जेजू आमचे मदेगात आसा आमी ताचे सरशी आयल्या सोम्यान आमकां आपयलां येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितां देखून सोम्याचें दैवीक दर्शन घेवच्याक हरिहरीनी लोक ताचे सरशी धांवून आयलो ताची दैवीक काकूळ ताणी दैवीक मजत सोदून आयलो त्या सोम्याच्या समोर आमी आयल्या मोगळा जेजू हरी एकल्या ते कनवळाय दाखोवन हरी एकल्या ते बिरमोत पावलो सोमी तुका आमी सोदून आयल्या तुका मान करूंक तुका आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या तुजी मजत सोदूंक आमी आयल्या तूं मनशाच्या मोगान इतलो बरलोय तांचे सांगाता तूं रावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांची पिडा शिडा तुवें वावयली तीस गूण करची सकत आजुनी ह्या पवित्र येवकारिस्त हांव वाळून आसा विविध पिडेंक कश्टांक लागून कश्ट दिल्या हांगासर अशा सर्व भावा भयणींक तुजे समर्थ व्हरता हांव जावं पुरो मोतीची जावं पुरो कुडीची जावं पुरो काळजाची जावं पुरो संबंदाची पिडा ही सर्व तुज्या समोर आमी दवरता आसतना ह्या सर्व भावा भयणींक तुज्या पांय तळा दवरन तांकां संपूर्ण सुटका तूं फावो कर म्हूण ह्या वेळार आमी मागता मोगळा जेजू आमचें तन मन आनी सर्वस्व तुज्या पांय तळा दवरता तूं आमचे संगत राव आमकां सुटका दी आमकां सोडवून फावो कर तुजी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन दयक करून एक घडी बोर बसात मोगळ भाव भयण इसाया प्रवादिचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 येया उलोवन पळयवया तुमची पातकां कशीं आसल्यार या तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी हांव धवो करतलो सोम्याची उतरां आमकां हर एकल्याक हे दिशेन प्रेरण दितात आसलीं
आनी ह्या उतराक सरी जावन आज आमी हांगासर आसा. आमची फातकां तो पळयना बगार ताचे सरशी आयिल्ले तो पळयता. किर्तनकार किर्तनांत तिसांत वाक्य 2 म्हणटा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हणल्या उपरांत म्हणया, सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 13 म्हणटा, सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जडटलो. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जडटलो. देखून समकाळ भावा भयणीनो, मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 40 आनी 57 आमकां वाचूंक मेळटा. बार्तिमेव जेजू तेणे पाशार जाता म्हण कळीत आसलेंच, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. एक पोवटी ताणें बोव मारले न्ही बगार, 2 पोवटी पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. ताणें जायते पोवटी बोव मारला जावंक पुरो, पूण पवित्र पुस्तकांत 2 पोवटी आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर त्या अध्यायांत तोंडाम म्हूण बेश्टायलें तरी दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. खंडीत जावन बार्तिमेव, तुका हांवें कितें करूंक जाय म्हूण तूं आशेताय जेजूआस, म्हाका आनी तुका एकल्याक विसरता. बाबा भयणी, हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हूण तूं आशेताय. आमी कित्या खातीर हांगासर आसा, कसलो उद्देश घेवन हांगासर आयल्या, कसले कश्ट घेवन हांगासर आयल्या, कसली पिडा घेवन हांगासर आयल्या, हें सर्व ताच्या पांय तळा ह्या वेळार आमी दवरया. परत किर्तनकार म्हणटा, किर्तन 140 आनी 5 अध्याय 18 वाक्य 18, आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजान तावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सोम्याक उलो मारतल्यांक हर एकल्यांक सोमी लागींच आसा. मगाळ भाव भयणीनो, सोम्याक आमी उलो मारया. आमची जबाब जावन दी, जेजू आमी तुका उलो मारता. 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 जेजू दाविदाच्या पुता, जेजू आमी तुका उलो मारता. देवाच्या पुता आमच्या सोडवंदरा, जेजू आमी तुका उलो मारता. पिडेस्तांच्या वैजा आमचे भलायके, जेजू आमी तुका उलो मारता. रडतल्यांच्या बुजवंदरा आमकां धैर्य दितल्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या आमच्या जिवा, जेजू आमी तुका उलो मारता. केप्यांक आयकाशे केल्ल्या आमच्या बाचावे, जेजू आमी तुका उलो मारता. कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या आमकां वाट दाखयतल्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. देवसराक दवंडयल्ल्या आमकां राखून व्हरच्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. एकसुऱ्याक सांगात दिल्ल्या आमच्या सांगातपणा, जेजू आमी तुका उलो मारता. पिडेस्तांक गूण केल्ल्या आमकां सवकसाय दिवच्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. कश्टांनी आदार दिवच्या आमच्या बुजवंदरा, जेजू आमी तुका उलो मारता. आमकां राखून व्हरतल्या आमची पिडा गूण करतल्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. कश्टांत तुका उलो मारूंक शिकयतल्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. आमी मागल्लें आमकां दितल्या आमची दुकां पुसतल्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. आमच्या कामांनी आमकां जैत दितल्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. जिवीत दिवच्या जिव्या बुंड्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. आमचे मागणे आयकतल्या सोम्या, जेजू आमी तुका उलो मारता. आमच्या दयाळ मुनसूब दरा, जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या नांवान सैतान सयत पळोवन धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदा सांग आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूचें नांव वर्तें जावन आसा. मगळ भाव भयणीनो, जेजूचें नांव काडल्यार हर एक थंयसर हर एक मनीस बरो जालो. हर एक संगतींत बरेंपण घडलें. देवाच्या एका उतरान सगळो संवसार रचीत जालो. जेजूच्या उतरांनी दर्यो शांत जालो. देवसार पडले, मेल्ले जीव जाले, पिडेस गूण जाले. जेजूचें नांव काडया, थाळयो पेटया, उबी रावया आनी जेजूच्या नांवान म्हणलें गीत गायन करुया.
जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जैताम खाते लागता हालेलुया जेजूच्या नावान सैतानचो फोड धांवता जेजूच्या नावान रावच्या वखता सांगोवंक डावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतानची जावन आसा मगळ भाव भयणो जेजूचे रगत अमोलीक रगत कुर्सार बलियान ताचे काळीज पापसिलें आनी ह्या वेळार ताच्या कडवळांतान वाळ्ळें उदक आनी रगत आनी हे रगत आमच्या हर एकल्यांचे शिंपडावन आमची पातकां आमची पिडा शिडा ताणें गूण केल्यात ते रगत तो जेजू हे येवकारिस्तान आमच्या हर एकल्यांची शिंपडावन दी ताच्या रगतान जैत आमकां मेळोवन दी ताच्या रगतान आमकां गूण जावन दी म्हणून उलो मारून गावया जेजूच्या रगतान जैत आमकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या रगतान जैत आमकां तें लागता जेजूच्या रगतान रावच्या वखता सांग कोण आमकां हाडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रगतान जैत आमचें जावन आसा जेजूचे उतार बोवा मोलीक पवित्र पुस्तकांत जेजूचे उतार आमी वाचता नियाळटा पवित्र पुस्तकांत जेजूचे उतार आमकां धैर्य दिवचें आसलें बळ दिवचें आसलें ते उतार आमकां हर एकल्यांक घटाय दिवंदी त्या उतरान आमकां प्रेरीत करून दी म्हणून जेजूच्या उतरान जैत आमकां मेळटा म्हणून गायन करुया जेजूच्या उतरान जैत आमकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या उतरान सैतानचो फोड धांवता जेजूच्या उतरान रावच्या वखता सांग कोण आमकां हाडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या उतरान जैत आमचें जावन आसा जेजूच्या मोगान जेजून आमचो हर एकल्यांचो मोग केलो आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रासवर तो मोग ना म्हणून ताणें दाखोवन दिलो हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता साकर न्ही आनी ह्या मोगान जियोवच्याक तो आमकां प्रेरण दिल्लो जेजू येवकारिस्त जावन ताची मोगाची कृपा वाळटा तो मोग हेरांक पासाची अतैरां जावच्याक ताच्या कृपेन आमकां बरोवन दी जैत आमकां दिवन दी म्हणून उलो मारया जेजूच्या मोगान जैत आमकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या मोगान सैतानचो फोड धांवता जेजूच्या मोगान रावच्या वखता सांग कोण आमकां हाडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या मोगान जैत आमचें जावन आसा हालेलुया हालेलुया घडी भोर दय करून बसात मोगळ भाव भयणो आमकां हर एकल्याक देवाक जाणा जावंक आमकां हर एकल्याक देवाक भोगूंक आनी आमकां हर एकल्यांक देवाक पळोवची आशा आसा पूण तो देव मळबाच्या पलतडीना वा ताका पळोवंक दर्यो उतराजे म्हणना तो देव हांगासरच आसा
तो देव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. आपल्या पुता जेजू मारिफात आमकां किरकोळ रस्नांक भेटच्याक ताणें उंड्याचें रूप घेतलें. संवसाराच्या हर एका तबेर्नाकलांत ताची वस्ती. ताका मेळोवंक आयिल्ल्या हर एकल्यांक ताणें दिवची सवकसाय. ताका मेळोवंक आयिल्ल्या हर एकल्यांक ताणें दिवची कृपा. ताच्या संगता वेळ करसितेल्यांक ताणें दिवची आशिर्वादां. ताचो मोग विशेश सरान हर एक पातकी मनशांतय. ताचो मोग हर एक कश्टतल्यांतय दुखेस्त जाल्ल्यांतय. आनी तोच जेजू आज ह्या आल्तारीर हजर आसा. ताच्या हजरपणा वरवीं आमकां तो दादोशी करता. भुकेल्ल्या लोकांची ताका बिरमोद दिसली. तांकां ताणें थंयसरच बसोंक सांगलें आनी उंड्या मासलेचें असरें करून दादोशी केलें. हो जावन आसा मोग सोमयाचो मोगाळ भावा भयणीनो. ताचे हजरपण आमी भोगया. एवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमचे दोळे कंसोवया, मत दिवया, दोळे उबारया, आमचें काळीज ताचे थंय व्हरया, आमची मत ताच्या हजरपणान भरया, ताका आराधन करुया, अर्गां दिवया. आमच्या ह्या जिविताच्या पैनार ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. आज वर्ल्ड डे ऑफ लायट म्हणटात, उजवाडाचे अंतरराष्ट्रीय उजवाडाचो दीस. काळोखांत भरलेल्या ह्या संवसारांत उजवाड जावन जेजू आयलो. तुमी पृथ्वीचें मीठ, संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार उतरां मारिफात हर एकल्यांक उजवाड फांकोचो व्यक्ती सोमी जालो आमकां आपोवणें दिलें. हें आपोवणें पाळणूक सोमी आमकां धैर्य दिता आनी आदार दिता. ताणें बरेंपण केल्लें बरेंपण उडास काडुया, ताका अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. आमकां क्रिस्त जिवीत लाभयिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. बापाची वळख आमकां दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. बरें कुटाम फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. बऱ्या भलायकेंत सांबाळले खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. कुटुंबांत वडिलां आनी भुरगीं फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. मलगडी आनी प्रायवंतां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. दिसभर ग्रास फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. कश्ट अनवरांतले निवारल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जिणेंत संतोष समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. हर एक काम आमचे पोंताक पावयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया आमच्या जेजू. मागण्याक कान दिल्ले पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्याक आमचो सांगाती जावन फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. मनशाचे रूप घेवन ह्या संवसारी आयलाय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. एवकारिस्ता मारिफात आमकां तुजी कृपा फावो करताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. तुजें मांस आनी रगत दिवन आमकां पोशीत करताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. हांगासर आसल्या ह्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. तुजी कृपा मागोवंक हांगासर आसल्या सर्व भुरग्यां पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. प्रायवंत आनी युवा जनां पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजूचो मोग अपरिमीत जावन आसा. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग लाखांनी लोकांनी वर्णन केल्यार लेखाक न्हय मेळचो. त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाच्या लंबायेक सर्वांक मिकवनचो तो जावन आसा. तसो अपरिमीत मोग तो तुकूंक जायना, मेजूंक मेळना, वर्णूंक न्हय जावचो. काळजाच्या मुळांतावन पातक्यांच्या कुळाचेर दयेन ताणें वचचो. त्या एकल्या पुताक आपल्या खुर्सार बरी दिवचो जावन आसा देवाचो अपरिमीत मोग. तसो अपरिमीत मोग वर्णन करुया. उबी रावया, ताळयो पेटया आनी कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो गायन करुया. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो
आमकां सदांच लागचो तो मेजूंक जायना तुकूंक मेळना वर्णकुनय जावचो तो मेजूंक जायना मेजूंक जायना सर्वांक मय जावचो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लागचो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लागचो त्या सगळ्या मोग आमी वर्णन करूया जायत्या लोकांनी लाखांनी लोकांनी वर्णन केल्यार लेखाक नाही मेळचो तो मोग आमी अनुभव करून ताका उलो मान गावया लाखांनी लोकांनी वर्णन केला रे लेखाक न्हय मेळचो लाखांनी लोकांनी वर्णन केल्या रे लेखाक न्हय मेळचो त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाच्या लांबायेक सर्वांक मिकुवोसो त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाच्या लांबायेक सर्वांक मिकुवोसो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लागचो कितूंक जायना मेजूंक मेळना सर्वांक न्हय जावचो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लागचो काळजाच्या मुळांतावन पातकाच्या कुळाचेर दयेन ताणें वचो काळजाच्या मुळांतां पातकाच्या कुळाचेर दयेन ताणें वचो त्या एकल्यास एकल्या पुताक आपल्या कुळसार बली दिवचो त्या एकल्यास एकल्या पुताक आपल्या कुळसार बळी दिवचो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लागचो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लागचो कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लागचो हालेलुया 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 वेगळी बोर बसात मकळ भाव बहिणो मनीस जालो एकलो आपल्या जिणेंत भियेता खाऊ जेता आकांता हरी एका तराचें बें पिडेचें आज मरेकार पिडा कॅन्सर रेवड गेल्या भुरग्यांक सयत ती कॅन्सर पिडा सोडिना कोणाकच भुरगीं जावं युवा जावं प्रायवत जावं तरणाटो जावं कोणाकच ती पिडा सोडिना असली पिडा एका तराचें बें हाडटा कश्टांची विघ्नां अनवरांचें बें सलवणेचें बें दुस्मानकायेचें बें मुखल्या फुडाराचें बें शिकपाचें बें शिकोवन जाल्ल्या उपरांत मुखार कितें म्हणलें बें हें बें आमकां कोण पयस करता माध्यमां पयस करूंक शकतात आमालपी येवने पयस करूंक शकतात खंडीत जावन ना आज जेजू म्हजें बें पयस करूंक म्हाका आनी तुका धैर्य दिवंक हांगासर आसा आनी म्हणटा भियेनाका हांव आसां तुजे सांगाता सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तूं कश्टान संपडतना तूं नश्टान संपडतना तुजेर पिडा शिडा येतना विघ्नां अणवारां रोयवड घालतना जेजू तुका आनी म्हाका धैर्य दिता आनी म्हणटा भियेनाका हांव तुजे सांगात आसा म्हज्या बाळा हांव भियेनाका हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना हो संवसार तुका सांडीत तरी तुजी म्हणली आवय बापय
भाव भयण इश्ट तुजे सर्वस्व म्हणले मोगाचे तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना म्हणटा जेजू मोगाळे भावा भयणीनो तुज्या निरासपणांत तुज्या एकसुरपणांत तुका धैर्य दिवचो एकलो आसा तो जावन आसा स्वामी भियेनाका हांव तुजे संगत आसा म्हणटा सगळ्या पवित्र पुस्तकांत उक्ते केले तर 365 फावटी म्हणजे हर एका दिसा म्हणल्या परी जेजू म्हणटा भियेनाका हांव आसा तुजे संगता असो अर्थ कितें हर एका दिसा हांव उरतना देवाचें उतार म्हाका आनी तुका धैर्य दिता आनी म्हणटा आनी एक दीस तुका हांवें दिला धैर्य घे भियेनाका सगळो दीसभर तो तुजे सवें म्हजें सवें आसून आमकां वाट दाखयता आमकां सांबाळटा देखून ह्या संवसारांत कोण सोम्याचेर पातयेवन जियेता तो सलवाना कित्याक आमकां विसललो आमकां रसललो आमकां वाट दाखयतलो आमकां आपयिल्लो सोमी आमचे संगत आसा तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरोवन दवरलां देखून देवाच्या उतराचेर आमी भरवोस दवरूंक जाय बरवशेचें वरास 2025 जुबलेवाचें वरास देवाच्या उतराचेर आमी भरवोस दवरूंक आसा धैर्यान जियोंक आसा देवाचें उतार बाबार्थान बरवशान पातयेन जियेतना आमकां कितेंच बेना मोगाळे भावा भयणीनो पूण तळासो जुबळेव आमचो फाल्यांच्या दिसा आमी आचरण करता फाटल्या 25 वर्सांनी ह्या पूण तळार भक्ती भवन आरंभ जावन ह्या 25 वर्सांनी फाटल्या याजकांनी हांगासर सेवा दिल्या ह्या फिरगजीच्या लोकांनी सेवा दिल्या हे बांदां उबारूंक जायत्यांनी वावर केला ताचे वर्तें हे बांदां उबारी जाय तर आर्थीक मजत गरजेची आनी ह्या मजत विविध दाणी मारिफात फावो जाल्या तितलेंच मात न्हय आसा फाल्यांचें कार्य विविध बऱ्या मनाच्या मनशाच्या दाणींत तावन बऱ्या मनाच्या मनशाच्या उदारपणांत तावन हें फावो जाल्लें जावन आसा आनी दान दिवनूच आसात फुलाची पाकळी म्हणल्या बरी हांगासर येवसो हर एकलो भक्तीक ह्या जुजे वासांत हांवन बरेंपण जोडिल्लो जुजे वासांत हांवन बरेंपण जोडटा म्हणून चिंतल्लो ह्या बऱ्या कामाक तांची आर्थीक कुमोक दिल्या ह्या सर्वांचो आज प्रत्येक रितीन आमी उडास काडटा प्रत्येक रितीन तांचे पासत मागता ह्या पूण तळा दिल्लें केदींच उणें जावचें नाका बगार बरोवन थंच्या मापान तांकां परत पाटी मेळोवन दी जावं पुरो आर्थीक कुमोग जावं पुरो वावर जावं पुरो सेवा जावं पुरो बरें मन जावं पुरो विविध रितीनी तांकां कितें जाता त्या रितीन ह्या पूण तळा फावो केल्ल्यांक हर एकल्यांचो आज आमी उडास करता सर दानींचो बऱ्या मनाच्या मनशांचो आज प्रत्येक रिती उडास कान मागता आसतना फाल्यांच्या दिसाचें कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक पावसाचें वातावरण तिशेन आसा तरी हे पावसाच्या वातावरणांत हांव आमकां राखून दी फाल्यांच्या दिसा हांगासर जावचें कसलेच अडकळ जावची नाका बगार बऱ्या रितीन जावच्याक तो युकारिस्तंत जेजू ह्या पूण तळार जुजे वास बापा मुखांतर केल्लें बरेंपण वर्णूंक फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आमची पिरांत आमी पयस करया स्वामी आमचे संगी आसतना आमकां भेना कित्याक आमी हर एकलो ह्या संवसारांत यात्रीक जावन आसा आनी यात्रेक आमचो बसयल्लो गांव सर्गींचे रास आमी गायन करता यात्रेक आमी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार आमी पातयेता वय मकाळ भावा भयणो सोम्याचेर आमचो बरवसो दवरया आमची जबाब जावन दी तुजेर आमी बरवसता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता 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 आमकां बेबिरांत दिसतना तुजेर आमी बरवसता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता पिडा आमकां दावली मारतना तुजेर आमी बरवसता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता द्वेश आमचें काळीज दामतना तुजेर आमी बरवसता हे सोम्या जेजू आमचो वावर सलवणेची मेटां देखतना तुजेर आमी बरवसता हे सोम्या जेजू कश्टां वयर कश्ट
दृष्टी येत असताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता जिनी एक वजे म्हणून बघताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता जिनी एक निराशी बघत असताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता एकसूर पोन चड जाताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता आर्थिक अडचणी संपडात असताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता कुटुंबात असमाधान उपजाताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता मोगाच्या मनुष्यात दुःख मिळताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता जिवितात सलवणी मिळताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू आर्थिक अडचणी संपडात असताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू मरणाचे बे रास करताना तुझ्यावर आम्ही बरवसता येसू म्या जेजू ख्रिस्ता बरवसो दिवच्या सोम्याकुलो मारिया उभी रावया आणि गाव्यांगीत यात्रिक आम्ही सर जावन आसाव बसयल्या का वापयन करता तुझ्या आदारार पात येता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जाऊन बसयल्या गावात पयण करता तुझ्या आदारार पात येता तुझी ससाय मागता परत गाव्या यात्रिकामी सर जाऊन बसयल्या गावात पयण करता तुझ्या आदारार पात येता तुझी ससाय मागता सोम्या आम्ही समेस तकल्या दितू विषय आमकां कष्ट न सलवून गेल्या वाजता लाभय शांती आमकां तो शांती आमकां दिता सोमी मोगाळ भाव भयणो थकल्ल्या कुडीक तो विषय दिता कश्टान सलवून गेल्ल्यांक शांती तो दिता त्या सोम्याक आमी उलो मारया सोम्या आमी समेस तकल्या म्हणून गावया सोम्या आमी समेस तकल्या दितो विषय आमकां कष्टोन सलवून गेल्या कष्टोन सलवून गेल्या वाजता लाभय शांती आमकां लाभय शांती यात्रिकामे सर जाऊन बसयल्या गावात पयण करता तुझ्या आदारार पात येता तुझी ससाय मागता मोगाळ भाव भयण आंतरराष्ट्रीय उजवाडाचो दीस काळोखांत आमी पयन करता आमच्या जिवितांत काळोख जावं पुरो पिडेची जावं पुरो निरासपणाची ना पुरो कश्टांची जावं पुरो दुस्मानकायची जावं पुरो पथकांची ह्या काळोखांत आमी पयन करता सोम्यान दिवचो उजवाड आमचेर तो फांकता ताणें सोम्यान आमकां उजवाड हाडून आयलो तो उजवाड आमचेर फांकयता तो ताची उजवाडाची किरण आमचेर पडटा आसतना ती वाट आमकां सारकी दाखयता त्या वाटेन समकोनच्या तो आमकां प्रेरण दिता त्या सोम्याक आमचो काळोख पयस कर म्हूण उलो मारया आनी आमचेर किरणां फांकय आनी वाट दाखय म्हूण मागया काळोखांत आमी पयण करता उजवाडांचेर फांकय तुझ्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वाट दाखय यात्रिकांनी सर जावन आसा बसयल्या गांवांत पयण करता तुझ्या आदारार पात येता तुझी ससाय मागता आमी निराश जाल्या बरवसो दिवचो सोमी ह्या येवकारिस्तांत आसा ताचेर पातयेनी दोन व्हडा संख्यान आमी हांगासर आयल्या तो आमकां सुटका दिता तो आमकां सोडवून दिता आमची पिडा गूण करता आमच्या कश्टांक सवकासाय दिता आमचेर दया दाखयता आमचेर बिरमोत पावता आमचेर कळवळता आनी आमकां दादोशी करता म्हणल्यार धैर्यान आमी हांगासर आसा आमची निरासपण साडया सोम्याचेर बरवसो दवरया पातयेनी तीर करुया आतां मात न्हय सदां
तसो सोमी आमकां निराश जाल्ल्यांक बरवसो दिवन दी म्हूण ताका उलो मारया. निराशी जाल्ल्या सर आमकां तितूं बरवसो सोम्या तुजेर सर आमची पाप येली आतां आनी आमचे दोनी हात मारया. यात्रिकांनी सर जावन आसा वासयल्या गांवाक पयाण करता तुज्या हातार पातयेता तुजी ससाय मागता. परत उलो मारया. यात्रिकांनी सर जावन आसा वासयल्या गांवाक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता. मोगाळ भाव भयण आमचे दोनी हात तकलेचेर आमी दवरया. माध्यमाच्या वंजेलांत अध्याय 8 वाक्य 13 बाबर्थान जेजू सरशी येवन विनंती केल्या शतापतीक जेजून म्हळें तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत म्हणले प्रमाणे तुका आज जावं मोतीच्या पिडेन कश्ट दिल्यांक सर्वांक तुमी उडास काडया. मोतीची कसली पिडा आसा तर कश्ट आसा तर दूख आसा तर तकली पडापड जनवाई शिकले मोतीक वचना वेगीस राग येवचो मोतींत दुस्मानकाय हे सर्व आसा तर जेजूच्या पांयतळ दवरया. तो सोमी ह्या वेळार आपडटा तुमचे मोत आपडटा तुमची तकली आपडटा. तकलेंत कितें उणेपणा सकट तो भरती करता पिडा शिडा गुण करता जावं पुरो तकली पडापड मायग्रेन समस्या ह्या विविध समस्यांत तकले तावन तुमी तकलेच्या पडापडींत वळवळटा तर सर्व जेजूच्या पांयतळ ह्या वेळार दवरया. जेजू आपडता आनी गुण करता. जेजूक आपोड म्हणून ह्या वेळार आमी उलो मारता. आपोड सोम्या आपड जेजू खंडीत जावं जेजू ह्या वेळार आपडता. आपड जेजू तुज्या पवित्र स्पर्शान आमकां आपडता. तुज्या पवित्र स्पर्शान आपड जेजू. आमचे दोनी हात कानाचेर दवरया. मोगाळ भाव भयणो कानाय खंयचे समस्ये आसात तर कानात हांव खूब जातले समस्ये बरें आयकूंक ह्यो कान उपाय करच्याक वायट आयकलां तर ते सोम्या समर्पण दिवया. बरें आयकुच्याक कान उगडून दी ते सोम्याक आपड म्हणून उलो मारया. आपड जेजू जेजू आपडता. आपड जेजू तुज्या पवित्र स्पर्शान तुज्या पवित्र स्पर्शान आपड जेजू. दोनी हात आमच्या दोळ्यांचेर दवरया. दोळ्यांची दिश्ट उणी जावन जायते बोडी निराश जाल्या कंगाल जाल्या दोळे दिसनात कुडो भरती मेव जेजू सरशी दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर मुलो मारलो. दोळे आमकां गरजेचे. दोळे आमच्या आवय बापूयक पळोवंक वो संवसार पळोवंक दोळ्यांत हांव बरें पळोवंक वायट पयस करूंक हे दोळे वापरच्याक सोमी आपडून दी म्हणून उलो मारया. आपड जेजू आपड जेजू तुज्या पवित्र स्पर्शान आपड जेजू. तरी आतां आमच्या तोंडाचेर आमी दवरया. उलोवचें देणें आमकां देवान दिलां. थोडी ते हांगासर आसात 3 वर्सां भुरगें सुडाळ उलोवंक जायना. फाटल्या दिसांनी थोडी हांगासर भेट करूंक आयली भुरगो व्हडलो जाल्यार तोंडांत उतरां भायर येनात उलोवंक जायना. उलोवचे समस्या आसात आमकां आसात तर ते सर्व जेजूच्या पांयतळ आमी दवरया. आमची जीब बरें उलोवंक ती जीब बऱ्याक वापरूंक त्या जिबे मारी बात बरें करूंक सोमी प्रेरण दिवन दी. जर तर वायट उलयलें हांव तर पश्चाताप पावया देवालाचे मोक्षान मागया आनी ही जीब हें तोंड तो सोमी आपड दी म्हणून ताका उलो मारया. आपड जेजू जेजू ह्या वेळार आपडता आमकां. आपड जेजू सबका साय दिता तुज्या पवित्र फोन करता. स्पर्शान
आपड जेजू आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. मगाळ भाव भयणो, काळीज मोगाचें प्रतीक, हार्ट अटॅक, हार्टाची पिडा ह्या दिसांनी विपरीत काळजाघात जावचो, हार्ट रावचें, काळजाचे समस्या आसात, पोटाचे समस्या आसात, पोटा भितर कितें जाता, पोट दूख ह्या कसलेय समस्या आसा तर सर्व जेजूच्या पांयतड्या वेळार दवरया. जेजू थावन बरेंपण जोडया. ही काळीज बऱ्याक वापरूंक जायते पोटी सुकल्ल्या खातीर पश्चात्तापावया. समेलकच्या बक्षाने मागया आनी आमचे काळीज आमचे हार्ट आपड म्हूण मागया. आपड जेजू, आपड जेजू, तुझ्या पवित्र स्पर्श आपड जेजू. आमचे दोन्ही हात आमी धरया, एकामेक आमचे साथ आमी धरया. हात जेजून आमकां दिल्यात. थोड्यांक एक हात आसा, थोड्यांक दोन्ही हात नात, पूण जेजून आमकां हे हात दिल्यात. वावर करूंक, दिसभर ग्रास सोडूंक, बरोवंक, शिकोवंक, ह्या आतां जावन बरें करूंक, कश्ट जाल्यांक आदार दिवंक, रडतल्यांची दुकां पुसूंक, सेवा करूंक हे हात सुम्यान दिल्यात. हे हात आमकां गांठ दूख, हात दूख असले समस्या आसा तर सुम्या लागीं आमी सांगया. जर तरी आतां जावन वायट आमी केलां हांव तर सुमेलाच्या बक्षांना मागया आनी हात आमचे सदांच घट सांबाळूंक, ह्या हात दूख ह्या कसली दूख पिडा आसा तर ती पयस करूं सुम्याक आपड म्हणून उलो मारया. आपड जेजू, आपड जेजू, तुझ्या पवित्र स्पर्श आपड जेजू. आमच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसले एकामेकाचे हात धरया. संकेत जावन आसा संबंद, म्हज्या कुटुंबांत संबंध, म्हज्या शेजारा संबंध, म्हज्या वाड्यांत संबंध, म्हज्या घरांत, म्हज्या फिरगजेंत संबंध, एकामेका थंय म्हजो संबंध कसो आसा. जेजून हो संबंधाची आमकां भलायकी दिवंक जाय. आमचो संबंध एकामेका लागीं घट करूंक जाय. मोगाचे उतार उलोवच्याक, हो संबंध घट करच्याक तो सोमी आमचो संबंध घट करून दी म्हणून ताका आमी उलो मारया आनी गावया. आपड जेजू, आपड जेजू, तुझ्या पवित्र स्पर्श आपड जेजू. आमचे पाय दूख, गांठी दूख आसा तर आमचे हात पायाचे दवरया, गांठीचे दवरया. तो सोमी हर एकल्यांक ह्या वेळार आपडटा. गांठी दूख आसात ते गांठी दूख गूण करता, सवकासाय दिता. पांय जेजून देवान आमकां दिल्ले पांय चलच्याक, वावर करच्याक, एकामेकां थंय संबंदान जियोवच्याक तो सोमी ह्या वेळार आमकां आपडून दी आनी आमकां सवकासाय दिवं दी म्हूण मागया. आपड जेजू, आपड जेजू, तुझ्या पवित्र स्पर्श आपड जेजू. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मगाळ भाव भयणो, पल्याचे कार्यक्रम बसोवन मागता हांव. ह्या जुबलेवाच्या कार्यक्रमा खातीर फाटल्या दिसांनी जायत्यांनी वावर केला. जायत्यो समिती आसात फिरगजेंत. फिरगजीचो लोक हर एका दिशेन वावर करन आसा. हर एकलो हाताक हात दिवन वावर करता. दीस रात म्हूण लेखी नासतना हो जुबलेव संभ्राम आमचो म्हणल्या दृश्टेन, एका चिंतपान, एका मोनान करन आसा. हो वावर सुपळ जावं दी. हो वावर करचे हर एकल्यांक जेजू नांवान आपोवं दी. हर एकल्यांक जेजू आपडून दी. आनी आज ह्या पुंतळार जायती सेवा आसा. फिरगजकारां सकड मेळोन फाल्यांच्या दिसा खातीर सेवा करता आसतना कसलेंच म्हजें तुजें म्हणलें चिंता पेन आसतना आमचें म्हणल्या भोगाप येवन हर एकल्यांनी हाताक हात दिवन वावर करच्याक. फाटल्या वर्सांनी हांगासर वावर केल्या सर्व ह्या जागांचो उडास काडुया.
आणि प्रस्तुत वर्सांनी वावरकरच्या सर वाजकांस उडास कडिया फाटल्या वर्सांनी गवळी परिषदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी जावन जुबले समितीचे सांदेश जावन या पूनतळाचे समिती जावन सांदेश जावन वावर केले हर एकल्यास उडास काडुया देवाधीन जाल्ल्या हर एकल्यास उडास काडुया फाटल्या दिसांनी वॉचमॅन जावन वावर करून 25 वर्सांनी देवाधीन जाल्ल्या मनेस रॉबर्ट क्रॉस उडास काडया ताचे बसुती मागया ससनाचो विषय फावो करून दी देवाधीन जाल्यार हर एकल्या ससनाचो विषय तो फावो करून दी हर एकल्यांक आनी वावरकरच्या हर एकल्या बेसांवांनी बरोवन दी कोणाचीच नांवां काडी नासतना हर एकल्यांनी नांवा खातीर न्ही बगार देवाच्या महिमे खातीर म्हणलें बोगाप येवन म्हजें नांव काडूं ना ताचें नांव काडूं ना तांचें नांव काडलें म्हजें काडूं ना म्हणलें चिंता हें नासतना देवाच्या महिमे खातीर सांजू जेवासा खातीर सांजू जेवासान केल्ल्या बरेपणा खातीर सांजू जेवासान केल्ल्या अजापा खातीर सांजू जेवासान केल्ल्या देवा लागीं देवा लागीं मागोवन धाडिल्ल्या बेसामां खातीर हें हांव करता म्हणलें चिंता बोगाप येवच्याक वावरकरच्या हर एकल्याक सरळ कळीत हांव निवारून दी सुटका फावो करून दी म्हूण ह्या वेळार हांवें मागता आसतना पवित्र उदक पदऱ्या हांगासर आसलेल्या सगळ्यांचे सभेत आसतना तोच पवित्र आत्मो देवो दी म्हणून मागया पवित्र आत्म्याची ससाय जोडया ताच्या उपरांत समयाचे आशिर्वाद जोडया ह्या वेळार आमी दिबी घालया आतुक्य दवरया पवित्र आत्मो आम्हा समय संजय देवत येवन दी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी सर्गींच्या राजाची कृपेची जरी वाळून येवन दी आनी ही जर आमकां नितळ करून दी ही जर आमकां कृपेन भरून दी हे पवित्र उदक आमचेर शिंपडत आसतना आमचें तें आसलें सर वायट पयस वचून दी आमकां सवकासाय फावो करून दी कृपा फावो करून दी बेसांव दिवन दी आनी आमचें तें आसलें उणें पोवन तो भरती करून दी आनी आमकां आदार दिवन दी म्हणून त्याच पवित्र आत्म्याक उलो मारया सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड पंख उजवाड पंख सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवे क्रिस्त मोगा जरी आत्म्या बेमोजे दावडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजे दावडाय भुजोच्या आत्म्या खंत मोजी निवराय सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड पापय सर्गीच्या Hallelujah, aman kavya. Hallelujah, 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 आशीर्वाद घेवच्याक आमकां आमी ऐती करुया येद्या वडा सक्रामेंता गीत गावया
या हे देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेते आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. उपकार बावडूं उपकार मागो उपकार बावडूं उपकार मागो हांव आयलां तुज्या घरा. उपकार बावडूं उपकार मागो हांव आयलां तुज्या घरा. उपकारी म्हूण तुजें दाखय सोम्या. उपकारी म्हूण तुजें दाखय. उपकारी म्हूण तुजें दाखय सोम्या. उपकारी म्हूण तुजें दाखय. णवजण कोडकार तुका विसरून गेले तशें हांव विसरचो ना. आजप देखून तरी विसरून गेले तशें हांव करीचो ना. सोम्या तुज्या मंदिरांत सगळ्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी तुर्बे नागा भक्तीन मुरळीन मनान. सोम्या तुज्या मंदिरांत सगळ्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी तुर्बे नागान भक्तीन मुरळीन मनान. मोगाळ बापोय तूं आमचो फाटय आदार तुजो. विघ्नां हरान रक्षो लाभय जागा तुजो. सोम्या तुज्या या मंदिरांत सगळ्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी तुर्बे नागान भक्ती मुरबीन मनान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमचे बसोत मरण पुनर्जीवन झालेल्या आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तुम्ही कळवळचे सोडून सोडा. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा. ह्या उतरां मारिफात जेजून आमकां दिवचो बरवसो हाची देवस्तुती आमकां प्रेरण दिता. तर आमी देवाचेर अखंड भवार्थ विश्वास दवरून जियोवच्याक येवकरीस्त आमकां आदार जावन आसा. हे येवकरीस्त मारिफात मेळची कृपा जोडून घेवया आनी सम्याचो पाटलाव करूंक तसो आदार मागया. जायते फावटी आमच्या दिसभरत्या जिवितांत विश्वास आमी सांडला, पातयेनी उणें जाल्या. ह्या खातीर देवा लागचें मोगसाणें मागया. नितळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सांगता म्हणुया.
हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मोडात जितून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागणी आनी दुबळेकायची जिणी जिवन तुज्या परजेक देखी बरी जिवितां मुखां साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याचे आनी दुबळेकायच्या स्पिरितां नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसाप. त्या दिसांनी पावलो पिसिदियाच्या अंतियोक शहरांत पावताच ताच्या सिनागोग सभेंत उबो रावन म्हणालो, म्हज्या भावानो, अब्रामाच्या संततीच्यानो आनी देवाचे भिरांतीन चलतल्यानो, हो बाचावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी ताचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एक सबता दिसा आमी पावतास ती प्रवाद्याची उतराय समजून घेनासतना ताका मरणाची परमण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यारय ताका जिवीशी मारिची म्हूण पिलात लागीं ते मागी लागले. अशें ताच्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकळ तांकां ताणें कर्ण जातास खुर्सा वयलो ताका ताणें देंवयलो आनी एक समाधेंत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी ताचो संगादन गलिलियांतां जेरुसलेमाक आयलेल्यांनी 6 दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमचे परजेक ताच्या विशयांत साक्ष दितात. आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या. देवान आमच्या पुरजांवांक केल्ली ती बसवणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत दिला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. हांवेंच म्हज्या राजाक विंचून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. सर्वेस्पराचे परमन हांव परगडतलो. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलां. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव जनांगा तुजे दायज म्हूण दितालो. शेकाणशेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. लोंगडाच्या राजदंड्यान तांचे त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मडक्या परी तूं तांकां पोट करतलोय. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. आनी आतां आमी रायानो शाणे जाया. तुमी प्रितुमेच्या आदिपातीनो सत्रायेन चला. सर्वेस्पराची बेबिरांतीन दरा तरतरून ताच्या पांयां पडा. श्लोक.
तू म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हणलें, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलो थंय तुमीय आसच्यात. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जमची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. I am the way, the truth and life. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ सांजूचे वाजा थंय भक्ती कानो. आमी आमच्या घरांत हांवन ह्या पुणथळा पावल्या. म्हाका वाट गोत्तास लेगी नात लेगी, पूण कोणें पळय म्हाका आपोवन हाडला त्या मनशान म्हाका हांगासर पायला. आनी ही जाणवाय संवसारांतली. आमी जियेत आसतना आमी जोडून घेवची जावन आसा. आनी आमी थोड्या फाटी गोत्तो ना जाल्यार खंय तरी हँड पोस्टांनी आसा जाल्यार आमी पळयता हें खंय वेता, कशें वेता म्हूण सांगून. पूण हें सगळें आमच्या जिविताक, ह्या संवसारी मुखारसून वेचाक आमकां मेळची थोडी दृश्टांतां जावन आसात. पूण मोगाच्या भावा भयणी, ह्या संवसारी म्हजें जिवीत फकत हांवें चिंतून मुखार वेचें मात्र गे. म्हज्या जिविताक अनेक अर्थ आसा. कित्याक आज सोम्यान सांगलें तें उतार, हांवूच वाट. ताच्या थंय पातयेवन आमी मुखार गेल्यार मात्र आमी सारक्या वाटेन पावता. आजकाल आमकां खंय वचपाचें जाल्यार गुगल मॅप घालें आनी तें बायल मनीस उलोवन उरता मांडो सामानांतल्या बरी, आनी आमी खंय खंय पावता. एक अर्द्या वराक येची वाट थोड्या फाटी 2.5 वरां काडिल्लीं आसात. त्या गुगलाक थोड्या फाटी खंय एक स्क्रू असो लूज जाता. पूण आमचो स्क्रू लूज या टायट करचें स्वतंत्र देवान तुका आनी म्हाका दिला. म्हजो स्क्रू आज खंयसर आसा. कोणाक हांवें म्हजें कालें तें पैन फिक्स केलां. जर तर म्हज्या सोम्यांचेर म्हज्या जिविताचें पैन हांव फिक्स करता जाल्यार म्हाका सारक्या वाटेक तो व्हरता. कित्याक तोच मुखारसून म्हणटा, हांवूच जावन आसा सत. आनेकल्या फोटोंक हांव करिना, आनेकल्यान खंय सोलवोवच्या बरी हांव करिना, आनेकल्यान चुकी वळख जावच्या बरी हांव करिना. म्हजें जिवीत तुज्या मुखार हांवें दवरलां. म्हज्या जिवितांत हांव कसो जियेलां तें तूं पळोवन जिये. पळय सोमी म्हणटा, म्हज्या वाटेन तुमी चला म्हणून तो सांगना. हांवूच वाट, म्हज्या वाटेन तुमी येवंक आसा. कित्याक हांवें ती वाट चमकोन गेला. वाट संतोशाची, वाट बेजारायची, वाट कश्टांची, वाट दुखांची, वाट मनशा कुळाक सोडवण दिवच्या खातीर ताणें सोंसिल्ल्या सर्व कश्टां अनवरांची. पूण ह्या वाटेन चमकोन ताणें तुका आनी म्हाका बचावी दिल्या, सोडवण दिला. आनी आज मोगाच्या भावा भयणी, सोमयांच्या वाटेन चमकोनच्याक आमी जावं पुरो पयस गोंयांत हांवन या आनी खंय बंटवळ या तिशीनिशेन बेळतांगडी आनी खंय उजिरेत हांवन आमी हांगासर पावल्या जावं पुरो.
पूण कसली वाट समजून घेवच्याक न्हय ह्या संवसाराची वाट बगार म्हजें जिवीत देवाक मेचोवचें तसली वाट सोदून काडच्याक आमी हांगासर पावल्या आनी ही वाट आमी सोदून वेता आसतना जायते फावटी कांगाल जाता सलवता पळय आमी देवा कडेन मागता बरें मागता म्हज्या पुताक परगांवांक धाडटा म्हज्या धुवेक आनेका गांवांक धाडटा आमकां टेन्शन पूत बरगांवान पावला म्हजें धूव परगांवान पावला कशें आसा कालें करता कितें करता आजकाल एक बरें आसा आमकां मोबायलार थंयसर पळोवन उलोवंक जाता पूण थंयसर खंय तरी ताणें इल्लेशें कांय 2 दुकां गळयलीं जाल्यार हांगा आमची आवय बापाय गेलींत पूण आमचें चिंताप आमचें जिवीत आनी ह्या घडये सोमयान दिवचें ती भरवशेचें उतरां पळया तुमी कळवळचे न्हय मुजेर पातयेणी दवरा मुजेर विश्वास दवरा कश्ट पिडा मारेकार आसूंक पुरो पिडा कली जावं पुरो थोड्या फावटी आमी दाक्तरा कडेन वता आनी दाक्तर पुरा परिक्षा करता तुका कांय पिडा ना कॅन्सराची इल्लेशे लक्षणांत जालें तो घरा गेलो आनी सगळो देदेस्पेर जालो म्हयन्या भितर वयर गेलो पूण जर तर ताचे तें कॅन्सराची लक्षणां ताका दाक्तरान सांगिल्ली न्हय ताच्यात तेचे तकलेन दवरच्या बदलाक सोमयांच्या पांयां तळी तो दवरता देवान म्हाका दिल्लें आवक देव सांबाळटा देवान म्हाका दिल्लें आवक तो पळयता देवान म्हाका दिल्लें तो सांबाळटा म्हणल्यार जर तर हांव मतीन धरून वेता कितलींशीं जाणां पिडेस्तां आमचे मदें आसात कॅन्सर तासचें ना ताच्या की मारेकार पिडा आसूंक पुरो जीवघात करयेत जुदासाच्या वाटेन वचून जुदासांनी व्हडलें पाताक करूं ना पूण चूक वळखलो जाल्यार तो पाटी येतो कोण ना पूण थंयसर ताका चूक वळखोंक जावना ताणें ताच्या पातकाचेरच तो बुडलो निराश जालो आनी गेलो पळय ताचे की वर्तें पाताक केल्लो पेद्रू 3 पटी नेगार केल्लो वळखच ना वळखत ना म्हूण सांगलो पवित्र पुस्तक म्हणटा तो गळगळ्यार रडलो आनी रडोन थंयसर ताच्या चुकीचो ताणें उडास केलो आनी देवान ताका वर्तें इनाम दिलें आमचोच पावलू ताच्या तरणाटपणार जेजू क्रिस्ताक आपूण ताचें नांवच निर्नाम करता म्हण भायर सरिल्लो मनीस ताचीच वाट सारकी ताच्या दिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लें कागदां घेवन हीच म्हजी वाट ह्या वाटेन चमकोन हांव सगळी पवित्र सभा नितळ करतलो म्हणून भायर सरिल्लो कितें जालें दामस्काच्या वाटेर जिवन क्रिस्ताचें भेट ताका जाता ताच्या वाटेर ताका एक अडकळ येता आनी ती अडकळ ताचें जिवीत बदलूंक शकता पूण पळया ताणें ते जिविताचें अडकळ म्हूण घेवना ताणें म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका दिल्लो एक उजवाड म्हणून तो घेता आनी ताचें जिवीत बदलता कितें ताणें पवित्र सभेन केलें आज ताचीच पत्रां आमी वाचता मोगाच्या भावा भयणी खोटेपणान जियेल्ले मनीस केदाळा तांची वाट सांडून सोमयांच्या वाटेन ते चलोवंक सुरू केलें तांचें जिवीत बरें जालें सांत आगोस्तीन पवित्र सभेचो दोतोर इतलो खोटो तरणाटपणार आशिल्लो सामोनिका ताच्या आवयन खळमीत नासतना लागे 30 वर्सां पर्यंत रडोवन त्या पुता खातीर मागलें तो कन्वर्टर जालो क्रिस्तांव जालो जेजूचो पाटलावदार जालो मोगाच्या भावा भयणी तुमी कळवळचे न्हय पूण मुजेर विश्वास दवरा देवाचेर तुमचो विश्वास दवरा मस्तपटी आतां परीक्षा जाल्या फादर प्रे फॉर माय डॉटर प्रे फॉर माय सन कित्याक तुका पातयणी नांगी तुज्या देवाचेर तुजो पूत जर तर शिकला तुजे धूव जर तर शिकला वाय शूड यू आस्क प्रे फॉर माय डॉटर प्रे फॉर माय सन पातयणी तुजी तुज्या भुरग्याचेर आनी सांगाताच जर तर ताणें प्रयत्न केला ताचो फळ ताका मेळटाच आनी तेंच आमी म्हणटा जुजे वाज बापाच्या ह्या थळार पातयणी घेवन विश्वास घेवन आमी हांगासर आयल्या पळया वच जुजे वाज ताणें जिवितांत व्हडलें करूंक वचूना क्रिस्ताचें बरेंपण म्हणटा आसतना ताचेर आयिल्ले अनवार थंयसर तांच्या कडेन तो झगडाक रावना ताच्या हातांत ती बोडी आसली आमी जाल्यार रश्शें पेट्याक मारल्या बरी रावत्यो म्हणना पूण ताणें कितें केलें आपल्या बोडयेचेर पातयणी दवरूं ना पूण आपल्या दिंबयेर पडोवन देवाक ताणें मागलें आनी तें ताका उडास येता देखून तक्षण तो दिंबयेर पडटा आनी देवाक उलो मारता पळया मोगाच्या भावा भयणी सोमयांच्या वाटेर तो चमकालो कश्ट पिडा शिडा अनवार बेजाराय कितें तुका येता तुज्या दिंबयेर पडोवन देवा मुखार तुजी गरज सांग संवसारार भोंवनाका थंय ब्रदर आसा थंय अंकल आसा थंय आंटी आसा ते येवन म्हाका मागणें कर म्हजें पुरा सामा करता कोण्णें केल्लें ना फादर आसिसीन मागोन बरें जालें हत तो कांय करिना जावचें ताच्या नांवान
थंयसर करता आसतना क्रिस्ताच्या नांवान जावं पुरो तो कोणी तुमच्या मदें हांगासर इतली जाणां आसात, तुमचेय मागणें फळां बरीत जाता तुज्या पातयणेचेर वंदून, तुज्या विश्वासाचेर वंदून. जर तर म्हजी पातयणी पळय सोमयांचे ते उतार, मुजेर देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. देखूनच आमी म्हणटा मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना उंडो वायन आमी थंयसर अर्पीत आसतना त्या उंड्या वायनांत म्हाका मागोवंक अशी गरज आमी थंयसर दवरया. कित्याक तो उंडो वायन जेजू ताच्या कुडी रक्तान बदलून आमकां दिता, एक नवें जिवीत जियोवच्याक आमकां फावो करता. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. थंयसर जेजून ताचें जिवीत मनशा कुळाक सोडोवच्या खातीर आमकां ताचें जिवीत ताणें वाट जावन दाखयला. आनी त्या वाटेन आमी चमकोन सस्नांचें जिवीत तुवें आनी हांवें जोडूंक आसा. मोगाच्या भावा भयणी, जेजून सगळें चमकोन आमकां ताणें वाट दाखयला. कितें करी जंय म्हणून ताच्याच जिणेंत ताणें आमकां शिकयला. त्या शिकवणेक सरी जाल्लें जिवीत हांव जियोन मुखार वेता आसतना देव आमकां सांबाळटा. 1960 इसवे 1916 19 इयर्साचो एकलो भुरगो हुशार आसलो. सडन एका पिडेक वळख जाता खंय आनी ताच्या तकलेचे शिरो अस्कत जातात आनी ताका कांय बळत ना, चलोवंक जायना, उबें रावंक जायना, ताचे इतलें कांय करूंक जायना. पूण ताच्या आंगाचे मसल्स आनी बरो स्ट्रॉंग 19 इयर्साचो नेंगी, पूण मांडत समाना. आनी सकाळांकी अजाप, धाकटेरांकी कालें करचें म्हण कळना. धाकटेर म्हणलो हाचें जिवीत सड्ड मुखार वचना. आनी हो भुरगो ताच्या तरणाटपणार इगर्जेक लागीं आसलो, मागण्यांत लागीं आसलो. ताणें जेजूचें एक उतार ताणें घेतलें, मुजेर विश्वास दवर आनी तुका बरेंपण मेळटलें. ताका ताचें खंयचीय चिंताप ताका करूंक जायना, सगळें दुसऱ्यांनी करीचें आसलें. पूण त्या भुरग्यान सोमयांचें तें चिंताप ताणें मतीन धरलें आनी त्या उतराचेर पातयेवन ताचें मेट काडटा आसतना ताणें गम्मन दिवंक सुरू केलें. तकलेच्यो शिरो अस्कत जाल्ल्यो, पूण ताणें गम्मन दिवंक सुरू केलें. सकास 1.5-2 वर्सां जाता आसतना तो नॉर्मल जालो. आनी धाकटेर म्हणलो हें वखदा वरवीं न्हय, ताचें तें साधन. आनी ह्या भुरग्या कडेन निमाणें विचारता आसतना तो म्हणलो खंय म्हाका वांजेलांत वाचलें, कोणाच्या बुकान म्हणून म्हाका गुर्तू ना, पूण थंयसर एक शब्द हांवें दवरलो, मुजेर तुजो विश्वास दवर. मोगाच्या भावा भयणी, हेंच उतार तें जावन आसा. मुजेर तुजो विश्वास दवरा, देवाचेर दवरा, मुजेर तुमचो विश्वास दवरा. आनी त्या विश्वासाचो फळ जावन हो तरणाटो भुरगो ताच्याच प्रयत्नान त्या उतरांचेर पातयेवन तो भलायकी बरी जाता. तर तुका म्हाका हें बरेंपण जोडूंक जावचें ना गे. ह्या पवित्र तळार आमी हांगासर पावल्या आनी ह्या पवित्र तळार तोच सोमी ताचें असर हें तुज्या म्हज्या जिवितान करता. जर तर आज आमी वर्त्या उर्बेन हांगासर पावल्या जाल्यार न्हंयगी सोमयांच्या मेटांनी चलोवन ताच्या उतराक सरी जाल्लें जिवीत बांदून हाडून एक सस्नाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत हांवें जियोवच्याक मेल्ल्या उपरांतच न्हय, सस्नाचें जिवीत आमी संवसारांत आसतनांत ताका तयार करूंक आसा. कशें आमी करची तें दयाळ करणी. आमी अनेकल्याच्या कश्टा संकश्टांत पावचें जाल्यार थोडीं जाणां हांगा उदक पियेतात. हांव पियेत आसतना कुशीन आसल्याक पळयता कांय बाटली दी, एक गोट उदक. आनी ह्या दिसांनी उदक ना, नेंगी बारीक कश्ट जाता थोड्यांक. आतां पावस येवन आवृत्त चडला, पूण उदक ना जाल्यार थंयसर घरा बागल्यार एका बालद्यांत इल्लेशें उदक दवरलें जाल्यार वाटेर चलोवन वेतालो, इल्लो पियोन गेलो जाल्यार ताजे 40 रुपीस उरले नेंगी अंगडीक बाटले घालचे. आनी त्या बाटल्यांतलें उदक सुरक्षीत न्हय. त्या बाटल्यांत उदक भरतना ती बाटली धुवना, तें आमकां गुर्तूच ना. प्यूर वॉटर म्हणून आमी पियेता, पूण बाटली केल्ली कंपनीन बाटली धुवना. पूण हांगासर पळया, हेंची एक दयाळ करणी ल्हान रितीर हांवें करचें. कोणी एक बसार चडोवंक जायना, ताका इल्लेशे फाटल्यान लोटोवन मुखार गाडयेत, व्हडलें काम न्हय. खंयसरी आमी आसा, थंयसर बरेंपण करता जाल्यार तेंत जावन आसा सोमयांच्या वाटेन चमकोवचें. म्हजें सर्वीस, म्हजी सेवा, म्हजें बरें मन, म्हजें कुमक मोगाच्या भावा भयणी आचाकी व्हरतें दुसरें करूंक जेजू तुका म्हाका आपोवणें दिना. तर आज तोच सोमी ह्या संवसारी हर एक कितें कश्ट नातलो मनीस ना, पूण एकलो तेग जाण आसात आतां नेंगी. एकलो वेणूर कारकळ धर्मस्थळा तेग जाणात, गुम्मटा म्हणटात नेंगी, कारकळचो गुम्मटो म्हणून. तशें तांकां कश्ट ना, बेजार ना, पिडा ना, कांय ना. पूण आमी ह्या कश्टा मदें आसूनय देवाचेर पातयणी दवर आमी मुखार वेता आसतना ह्या कश्टांचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तर ह्या आल्तारेर हजर जावचो सोमी त्याच येवकरिस्ता रुपार तुज्या म्हज्या काळजांत येता आसतना म्हाकाय तो धैर्यान भरता. म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे,
कळवळ नाका, कंगाल जायनाका. हांव तुज्या सांगाता आसा, म्हजेर पातयेनी दवर आनी ह्याच पातयेनीन आमी जियोंक तोच एवकरिस्तांतलो जेजू तुका म्हाका फाव करूं दी म्हणून मागया. आमीन. मोला दिर्वे Bangaru pe na somya mujhe lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता ये दुनिया सुन तो सुलास मुझे जीने सो पुण्य सुबह भेटून देता रस्तानी वार मुझे कुडी सो वायना सुबह भेटून देता मोला दिर्वे bangaru pe na somya mujhe lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता ये दुनिया. म्हज्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमे आमच्या योग्य सेवेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपल्या परजे खातीर सांज जेवासन कदकदीत मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मांडवालें. हेस शिकून आमच्या काळजांत वाडय आनी तळ निर्मळ काळजांनी आपोवी जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैश्रामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पासून आमी तुका दिन वासांव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबलिकाच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पळय सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. तूं सर्गे तुका जय जय. बाबा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस्टमरान सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराची रगत, पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरा आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगटता तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो 14वो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर अंतरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या पुणतळार येवन बरेपण आशेवच्या हर एका भक्तिकांक तुज्या पांयां तळी आमी दवरता. हांव आर्मरिये देवाचे माये संगती सांजचे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्कांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ध्यास जेजू वरवीं, ध्यास जेजू संगता, ध्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समयाचेर अखंड भवार्थ दवरून जिवच्याक जाय स्वादार मागून जेजून शिकिल्ले मागणे संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव बबिसा, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सटवंतरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानतले तेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्त हांवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजी येता राजवर्स लयताय सासनाच्या सासनाक. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगासो आनी एक कोटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सुर्यान ती म्हणजे भितरचे म्हाका खवना उदरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सस्याच्या जिविता सांबाळ. पानांको 163 163. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या पोन्या बाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवनची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जेवासाच्या परजळी शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
दाबाजीक आशिर्वादां खातीर तुमचे तकल्यो बागयात. दैवीक शब्दाच्या उजवाडावरील तुमकां भावार्थान बरोवश आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाजीनी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बाबाचे कुशे प्रमाणे सोलोंग आनी अशा सर्गींच्या सुखा पावून तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसात. ह्या पवित्रार सांजू जेवास बापा मुखान बरें पोवन चडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशत सिरेक्टर मनादी आशिश्री बेलो बापांच्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर तुमचे इरादे सफळ जावन दी म्हणल्यार आमचे मागणे जावन आसा. आज कुमसराक संगात पोवन आमकां दिला. आंबेंबाळ फिरगजीचे विगार मनादी पाप मायकल हांगासर ह्या आयच्या दिसा फरंगी पेटेंत हांव येवचे आजाक कापुचीन नांत तशें जाल्ल्यान ताणें दाखयल्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. कंदेराचें मुखेलपण घेतल्या माने सैमान वॉयस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदे देव बरें करूं. सांजू जेवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेर रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या कार्मेल सेबीन कुर्नाड बऱ्या घरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखांत देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा संत तोमास इरा वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर स रितीन सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर जाडून पुसून नितळ करच्या. मिसा स रितीची तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वासा पश्च्या कानीक जमो करच्या. दानारुपी पुणशताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितींनी आताक हात दिवन वावर करच्या. सांजू जेवास बाबाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजू जेवास बाबा मुखान देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कळवण्यो भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्ला होमिओपॅथी हॉस्पिटल धाकचेर आसा ताचो फायदो तुमी जोडचो. एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्या दफ्तरांत दिवेत कुशे मनाचे दान आमी मोगान स्विकार करतल्या. जून म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता आयल्या गरज आसल्यानी ती घेवची. प्रत्येक 10 रुपये. आयच्या ह्या जेवणाच्या बाबतीन दान जावन दिल्ल्यांची नांवां आमी उलोव करता आसतना तुमी आयच्या ह्या पुणशेताच्या रेक्टराच्या हातांत तावन मानाची वात स्विकार करची. जेवणा बाबतीन शायनी कासरगोड 2000 रुपये. अश्विन क्रिस्टल रोड्रिगस मोडंकाप 1000 रुपये. प्रिन्सन आनी प्रिवल डिसोजा उजिरे 2000 रुपये. अनुषा लोबो मोडंकाप 3000 रुपये. सोफिया रॉच मारील 2000 रुपये. रोशन डिसोजा अग्रार 500 रुपये. नांवां आपयलीं हांगासर आसा तर दयकन येयात आनी मानाची वात घेयात. ताच्या पयलीं तुमी दान दिवन वात घेवंक नंतर तुमकां अवकाश आसा वात घेवयेत. पुणशताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. डेनिस मोंतेरो मुंबय 2000 रुपये. जोस पी वास गोवा 500 रुपीज. कैतन डायस गोवा 500 रुपीज. फ्रांसीस पिंटो गोवा 500 रुपीज. रोजारियो कलासो गोवा 500 रुपीज. जॉलिस्टन अंद्रादे गोवा 500 रुपीज. मॅक्विन फर्नांडीस गोवा 2000 रुपीज. लुइजा कैकार गोवा 500 रुपीज. मिंगेलिन कुलासो गोवा 500 रुपीज. डेरिक नवीन डिसोजा मेंबाळ 1000 रुपये. Maria Fernandez Goa 2000 rupees. Sebastian Was Goa 2000 rupees. Maria Margaret Fernandez Goa 1000 rupees. Those who are here, kindly come and collect your candles. Kindly come forward. Rosie Noronna and family Goa 2000 rupees. Luisa Barreto Goa 3000 rupees. Olivin Pinto Loreto 500. Nauna Kamnikla Goa 3000 rupees. Nevelity Costa Fajir to 2000 रुपये.
Valen Baptista di Mello, Goa 15,000. दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जुजेवास बापा म्हाका देवाचे आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मगळ भाव भयणो देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां. फाटल्या 2 वर्सांनी ह्या पोंतळार सेवा दिवन हांव नीट पडली बिरगजेक विगार जावन येवच्या ब्रेसरा दिसा वेता. देखून हांगासर तुमी हर एकले हांगासर म्हाका सहकार दिला, बरें मौन दाखयलां हांगासर. आनी परत सोयरो जावन हांवें येवचें हे दळमणासर हांगासर जावन हांवें सेवा दिवन आसलो. आनी मुखल्या दिसांनी सोयरो जावन हांगासर येता. तुमी हर एकल्यांनी दिल्ल्या बऱ्या मना खातीर मोगा एकवटा खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. जर तर कितें उणें पोवन घडलां म्हणजे तावन म्हाका भोगसूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करता. म्हजे पासत मागा म्हज्या मुखल्या फिरगजेंत वावर म्हजो फळा बरीत जावच्याक तुमच्या मागण्यांची म्हाका गरज आसा. खंडीत जावन तुमी मागतल्यात म्हणली म्हजी पातयेनी जावन आसा. जुजे वासान फाटल्या 2 वर्सांनी हांगासर सेवा दित आसतना म्हजे सांगात आसूं जुजे वास बापान म्हाका राखलां, सांबाळलां. आनी फिरगज म्हाका फावो जाल्या प्रत्येक रितीन पोवन शेत आसूं रेक्तर मानादीक आशिश रेबेल्लो बाब ह्या पोवन शेताचे रेक्तरान हांगासर सेवा दिवंक म्हाका तांच्या मारिफात फावो जाल्लें जावन आसा. आनी खंडीत जावन सक्कड जबाबदारी तांणी म्हाका सोडल्या. तशें जाल्ल्यान हांगासर कितेंच वावर करच्याक उणें पोवन जावंक ना, सेवा करच्याक उणें पोवन जावंक ना. तांचो भरपूर सहकार आनी भरपूर फाटिंबो तांचो आसलो. आनी तांणी गवळी बापा लागीं जायते फावटी सांगलां. आनी तांणी फिरगज म्हाका मेळच्याक जायतो वावर तांणी केला. गवळी बापांक तांणी कळीत केला. आनी ह्या बऱ्या मनाक प्रत्येक रितीन म्हाका हांगासर अवकाश करून दिल्ल्या ह्या पोवन शेत आसूं रेक्तर मनादी आशिश रेबेल्लो बापांक देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक रितीन. तेच बरें ह्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष आसा आनी पोंतळाचो कार्यदर्शी उपाध्यक्ष नवीन डिसोजा, कार्य संतोष डिसोजा, आयोगाचो संचालक मानेस लिओ डिसोजा, सर्व वाड्याचे गुरकार आनी ह्या पोंतळाची समिती सर्वांक हर एकल्यांची नांवां हांवें काडल्यान म्हूण चिंतात. मोतींत नांवां हर एकल्यांची आसात. नांवां हांगा काडिनासतना हर एकल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीन हांगासर सेवा दिवची आमची धार्मीक भयणी आसात, शिस्टरां आसात. पूर्ण हांगासर स्टॉलांत वावर तांचो तांणी भरपूर सहकार दिला. तांणी हर एका वेळार तांणी म्हजे खातीर वावर केला. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. भक्तिकांक जायतो भक्तीक बरें पोवन जोडलें. तुमकां समेस्तांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. चुकोवन गेल्यार कोणाकी परत देव बरें करूं. पाद्रे बानो एक घडी ते कदेलार बसचें. मुगाचे न्हू एक पाद्रे बेता म्हणटा आसतना त्या विगाराक इल्लीशी शिंगां फुट्टात गय. आनी वो पाद्र्या बायिल्ल्या उपरांत म्हाका शिंगांनी पाकाट येता येयलें. कित्याक म्हणल्यार एक बरेंपण करचो, बरेंपण दिवचो, बरेंपण वाडचो म्हणटा आसतना तें ते करती दादोसकाय. आनी हांगासर ह्या पवित्रार जायतें बरेंपण, जायतें नवेंपण हांगासर जावंक तांचें चिंताप. कित्याक जाणवाय आसली ती केदाळाय आमी कालें तें विचारून घेतली जाल्यार ती चड फायद्याची. आनी तशें पाद्र्याबाची जाणवाय हांगासर वापान कितें बरें करयत आमी उलयल्लो ताळो सगळ्यांक आयका जाय म्हणलें एक चिंताप घेवन जायती बदलावण हांगासर कर. तितल्यांच न्हय आत्मीक रितीन हांगासर एक सुद्राप बरें जावचें बरी. कित्याक हांव आयिल्ल्या सुरवेर कोरोनाचें बॅकग्रावंड घेवन आयिल्लो. म्हजो तकली म्हज्या हातांत आसनातली. हांव पूण कितें की जुजे आवाजान सगळें बरें केलां. पूण कितें उणेंपण त्या 2 वर्सांनी जाल्लें ताच्या उपरांत पाद्र्याबान ताच्या 2 वर्सांच्या अवधेन कित्याक बिस्पांनी 1 वर्स म्हूण धाडिल्लें. पूण हांवें मागीर विचारन आनी 1 वर्स तांकां घेवन हांगासर 2 वर्सांची सेवा ह्या पवित्रार दिवच्याक
आनी थंय आसतनात आतां फाल्यांच्या दिसा जिबल्यो कित्याक परवां ब्रेस्तारा पाद्र्याबाग नीट पडली पावोंक आसा देखून आनेक शुक्रारा पाद्र्याबान सांगल्या बरी तो सैरो जावन ताणें येवचें पूण पाद्र्याबानो जें कितें हांगासर जुजेवाजाच्या पांयेंतळी तुमी केलां ताका कळीत आसा आनी तोच तुमकां सांगात दितलो देवातावन बरें मागोवन दितलो आमी फकत 2 उतरां सांगीत पूण कितें बरेंपण आसा तें सांतान तुमकां मागोवन फावो करचें आनी गोवन पीपल प्लीज डोंट गेट वॉट इज दॅट टेन्स्ड लायक एवरीथींग वील बी ऑन टायम बिकॉज युअर ट्रेन इज वेटिंग फॉर यू पूण तें उडास आसूनय आमी हांगा करता सगळें हांगासर जाता देखून वेळार हांगासर 9 जाल्लें तर तुमी जेवंक वेचें पूण ताच्या पयलें हांव उलो दितां आमच्या फिरगस गवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संयोजक सर्व आसो आयोग आसो आनी कोण पुरा संबंद जाले आसा दयाकन मुखार येवचें उपकारी मनांचो फुलांचो बुको ह्या घडये हांगासर जमल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवांय आमी दिता आनी खंयसर ते पावतात थंयसर तांचें मिसांव बरें जावं दी म्हणले आशे सोवे ह्या बुक्या बराबर एक जळटी वात ताका दिता कित्याक पाद्र्याबा थंय तरणाटपण आसा ती वात सगळी जळोवन वचा जंय म्हणल्यार आमकां आसचें आवक कळीत ना जर तर टेन्शन पडलें पाद्र्या बेगी रिटायर्ड जाता तकलेंत प्राय न्हय तरी पण आमचे सगळ्यांचे मागणें ताका पावलें सगळी वात जळटा पर्यंत निट्ट उरता थोडे मालगडे पाद्र्याबात घडटात आमी म्हणटा आतां म्हजे केस कांय पिकोनात हांव तरणाटता कित्याक तुमी पुरा म्हज्या खातीर मागतात त्याच रितीन ती जळची वात जावं दी एक संकेत पाद्र्याबाच्या जिवितांत आमचे सर्वांचे मागणें त्या जळच्या वातीच्या रुपी आमी ताका दिता आसतना ताचें जिवीत बरें जावं दी हांव विसरलो 25 वर्सां हांव फाटल्या 25 वर्सां हांव वजंत्रा हांगा खेळून आसा ताणें अरिएका हांगासर येता आसतना वेळार आनी जर तर तो एबसेंट जाल्यार दुसऱ्यांक विलेवारी मांडावळ ताणें केल्ली जावन आसा आनी म्हज्या सांगाता रिती दिवंक येता आसतनाय तो म्हाका सांगाती दिता ताका हांव परत देव बरें करूं म्हणटा ताच्या ह्या मिसावांत सर्व बरें मागता तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं Novena Gubiravia. Zewas Bapa Ogla Pani Mantuka Kurpa Magundi Bapa Vignan Sani Naka देखन बसया मगशनो सांज जवाज बापा लागीं मागोन आयिल्ली ते सवां गांवची गोंयची फॉरेनची ह्या कन्नडांतावन हर एका लोकांची ते सवां हर एक फावटी हांगासर येतात ही सगळीं जवाज बापाक दिल्ली देखून ही ताकाच हांवें दिवची आमी सर्व सांगाता मेळोवन मागता आसतना आमच्या गरजांनी तो आमकां पावता हांगासर
बरेपण मेळिल्ल्यांनी अर्गां दिल्यात. सर पिडेशिडेंतले कश्टान मनांतले राखून व्हेल्ल्या कर्गां, विशेष गरजा खातीर मागिल्ले उपकार मेळिल्ल्या कर्गां, बरें कामां खातीर मागिल्लें बरें काम लाभिल्ल्या कर्गां, एका जोड्याक भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर त्या जोड्यान अर्गां दिल्यान, रक्ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागिल्लें आनी हांगासर नोवेनान वांटो घेतलो, रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या कर्गां, बोरवेल्यान बरें उदक मेळच्या खातीर मागिल्लें बरें उदक मेळ्ळ्या कर्गां, हर एका कश्टाक कांतांनी राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां, जायत्या तेंपातावन मागोन आसले आयर्लंडाचे विजा जावन काम फावो केल्ल्या कर्गां पटयल्यान, एकल्याक लोन फावो केल्ल्या कर्गां, रक्ताचो रिपोर्ट गोवा बायलेचो नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यान, एकल्याक स्वंत काम फावो केल्ल्या कर्गां. ते सवा दुबईंत बरें काम मेळोवंक, मेडिकल शिकच्या भुरग्या परिक्षेन बरें करून बरोवंक करपाक, आमाल पिवणे सोडूंक आनी पान गुटका खावचें सोडूंक, मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रागोवंक दोगांक, 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, पाट हात पांय पेंगाट दूख दोंपराचे दूख घुमटे दूख गांठी दूख गूण जावंक, थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावच्या 4गांक, BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, 15 वर्साच्या चलयेक युटरसांत आसचें सिस्ट आनी इन्फेक्शन ऑपरेशन आसतना गूण जावच्याक, मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावंक, एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक, प्राय उतरिल्ल्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळच्याक, आमाल पिवणे आनी अनैतीक संबंद सोडच्या खातीर, मुंबय आशिल्ल्या एकल्याक घर सेल जमच्याक, एकल्याचो बावळो दूख गूण जावंक, एकल्याचो पांय दूख आनी समस्ये परिहार जावंक, 3 वर्सांच्या प्रायेच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक जमच्याक, ऑस्ट्रियांत BSc नर्सिंग शिकच्या एकल्याक ह्याच म्हयन्यांत आसच्या सेमिस्टर एग्जामाक बरें करून शिकून बरें अंक काडून पास जावच्याक, घराचें काम कसलेंच अडखळ नासतना बेगीन पंता पावोवंक, आर्सुलायन मेळाक भरती जाल्ले एकल्याक शिकोवंक बरी मोत आनी धार्मीक जावच्याक, जाग्या खातीर कुटुंबाच्या आनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केसीतां राखून व्हरूंक, काजार जावन 8 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक, वणटीच्या भोंवतणी आयिल्लें काळबण इन्फेक्शन गूण जावच्याक, चौगांचें घराचें काम बऱ्या तरान पंता पावोवंक, जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बेगीनच जावच्याक, एकल्याचें PhD शिकप बऱ्या तरान जावच्याक आनी एकल्याचें पाठ दूख गूण जावच्याक, एकल्याक सरकारी काम मेळोवंक आनी समस्ये परिहार जावंक, बापायन कुटुंबान मोगान जिवंक आनी वायट संवयेंतून पयस जावंक, एकल्याच्या पांयांचे वेरिकोस गूण जावंक आनी थायरॉयड नॉर्मल जावंक, शिकच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी उर्बा येवंक, एकल्याची रक्ताची एलर्जी गूण जावच्याक, एकल्याक बेगीनच विजा मेळोवन बरें काम मेळच्याक, चौगांच्या कुटुंबांत शांती समाधान राज करूंक, चौगांक मतीक समाधान मेळच्या खातीर, 5 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, BSc नर्सिंग करचे एकल्याक मुखले शिकाम बरें करून शिकोवंक करपाक, एलर्जी शेळ कुंकली ताळो दूख ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक, आस्तीचे मनस्ताप सारकें जावंक, किमो घेवन आसच्या स्त्रियेक तशें डायलिसीस जावन आसच्या दादल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, एग्जाम बरयल्ल्याक बरे रिजल्ट येवन सब्जेक्ट क्लियर जावच्याक, 2 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, 5 जाणांक बरें काम मेळोवंक, तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर पडचे फोड रावोवंक, एकल्याक रीण आनी बँक लोन बेगीनच फावो करूंक जावच्याक, 2 जाणांचे पितीसपण माट मंत्र पयस जावंक, रीण दिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं मेळच्याक, सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, 3 म्हयन्यांतावन कातीच्या पिड्यान वळवळचे एकल्या बरी भलायकी मेळच्याक, एका स्त्रियेची एलर्जी आनी आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक, तेकांचे शुगर नॉर्मल जावंक दोळे खुरजूंचे गूण जावंक, एका मलगड्याक मतीक उजवाड मेळोवन ताची भलायकी नॉर्मल जावंक, 2 शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळच्याक, एकल्याच्या पेंगटाक आनी पांयांक बोळ येवच्याक, कुटुंबांत मोग दिनातिल्ल्या दादल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, एकल्याचो पांय दूख संपूर्ण गूण जावंक, एकल्याच्या जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावंक, एकल्याच्या मुताचे समस्ये परिहार जावंक, हात आनी पांय दूख गूण जावंक, एकल्याक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, बरगांवांत आसलें एकल्याचें काम वेच्या स्थितीर आसा ताका बरें काम मेळोवंक, 2 जाणां विशेष गरजा खातीर मागतात, आवय बापायक बरी भलायकी आनी एकामेका सोड दोडीन माया मोगान जियोंक, कॅन्सर पिडाक गूण जावंक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारण जावच्याक, एकल्याची मोटाय उणी जावंक, परगांवांत अशें एका तरणाट्या बरी सैरीक मेळोवंक, हांगासर येदोळ पर्यंत सेवा दिल्ल्या बाब संतोशाक ताच्या मुखल्या जिवितांत ताका सर बरें मेळोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना फाल्यांच्या दिसा हांगासर जावंक आसचें जिबलेवाचें कार्य भक्तीपण आरंभ करून 25 वर्सां आनी भक्तीपणा वेळार बरेपण जोडिल्लीं जायतीं जाणां
ह्या सोमेस्तांक सांगाता घेवन देवान आमच्या मदें करच्या सर बऱ्यापणाक तसो उपकाराट येता आसतना हांगा सरयली सर भक्तिका पयशेली लागशिली कितें सर आशेवन हांगा सर आमी मागता आमकां हर एकल्याक जुजे वाजबाप देवातान आमकां हें सगळें मागोवन दिवं दी म्हणून आमी दिंबी घालया एक आमच्या पायक नामान मरी हात वयर घालून हर एकल्या खातीर आमी मागया अनेक पटी आमी येता आसतना आज मागल्लें जजवाज बापा मुखांतर म्हाका मेळ्ळें म्हणलें एक विश्वास आमी दर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तसदेव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे मये आम पापया खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र ज्ञा जिशा दे तसो तनी स्दान सर्वता आमेन कोणाक पळय दिंबी घालूंक जाता आमी दिंबी घालया कित्याक जुजे वाजान दिंबयेर पडोवन मागल्लें देवान ताका फावो केलें तर म्हाका सांगता तर दिंबयेर पडया जुजे वाज बापाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसां काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणे संपडलेल्यांच्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मुरयमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरयमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासन वेच्या कातोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मुरयमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडले त्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावर दवरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार दैरान सुचल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिण्यान धाडूंक वावुरल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगस आमकां समिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां समिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकूत आमची कर नोवेनाच्या मागणी ये सांजुजे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेन मेलपंक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें ताम प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वंचाक तूं सुरसुरीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट फोगडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरी फार शिकयल्या आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टां जाल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सुमे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज स्वर्गराजांत देवा संगीत वासाय
थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. आमच्यो कितें गरजो आसात हे घडीभर झुजावाजा मुखांतर देवा थंय आमी उबारया. संगाता म्हणया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदीच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांतून आमकां राखून व्हर. बावडताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या कोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळचें कर. आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणी संपडलेल्यांत तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच बरी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपल्या जिणये आनी मोरणान जायते अजापां करून हीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पयस सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी वरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारनांतले विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतरे उपकार आमकां फावो कर मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताचे देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवं. शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजन बापाचे कोड आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पळय सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगोवंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवून दारा देवा आसो बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसूं. आमेन. सांजुजे वास बापा ओगळा पाणी मान तुका. कृपा मागून दी बापा. विघ्नां साडी नाका.
ओगलापणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नांसाठी नाका Papa, mata obresa, sunfol karo, mogamisa, devache kushe, ami kalzamcha, devi kurpa magundi munlalen magta, sanzu sevas bapa, oglapani mantuka. Joseph Nazare Devar chitta palakare Kripaya bedi needire mage Kastadalli rakshise mage Devar vakyava jalake saralu Yesu kariyanu ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ನಾಜರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ನಾಜರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार बरी आशीर्वादी आमकां सांग सेवास बापा आम्हा बसव विनंती कर भगीवन कुसाचे कुरवेन निवरम का आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.